सरकाराचे फूड सेक्युरिटी येवजणेत नाका नाका तें चल्लां. तांदूळ गोरवांनी सुद्दां खावपाचो ना. केप्यां असोल्डो होडार सोसायटीचे राशना वेले तांदळांत खंय नाका नाका ती घाण. तांदळाच्या पोतयांनी हुंदीर धरून हुंदराचें विख्ख सुद्दां मेळटा. लोक बरो तांदूळ मागतात, मात सरकार तसलेच तांदूळ धाडटा. कागाळी करून जाल्यो कांयच फरक पडना म्हूण स्वता सोसायटीवालोच सांगता. तेन्ना आमी तांदूळ घेतले ना ते तांदूळ घालतना सगळे कोयर आनी हे ते माती गोबर घालून ते हुंदरां लेणयो हुंदरां वखद आनी माजरागू सगळे घालून तें ते ओतयतालो आनी तें कितें तें आमकां गोवोरमेंटान तशें दिलां. तुमी जायल्या वरान जाल्यार वरनाका म्हणल्यार असलें खावपाचें आमी तुमी गोवोरमेंटान दिलें तुमी खावपाक जाय अशें म्हणून लागलें जाल्यार म्हणल्यार हांव तें व्हरना. हांव नाल्यार कंप्लेंट करूं काय म्हणल्यार कंप्लेंट कर म्हणून लागलो म्हाका. तोच सांगलो लागलो कंप्लेंट कर म्हणून. हे शेतकारान जर तो केक घेवन घराडेन घेवन पिशवी घेवन गेलो आनी ते भुरग्यान जर ते कोणाले भुरग्यान जर तो केक बिस्कीट म्हणून खाल्ली जाल्यार कितें जावपाचें? हुंदरांचें ते खावपाचें वखद तें. कितले वाडयले कितले पट्ट्यान कंप्लेंट दिली मागीर ते कितें म्हणटा ते म्हणटा आमी कांय करना अशें जाता म्हणटा एक्शन घेयना ते शिवलेले आसा घालतात आमगे हेजे मुखार हें तूं खंयच्यान येता तुमकां खंयची गो तें खमाळा खमाळ त्या हुंदीर पळय तशें आसा सकाळी पयलीं येयल्यात. जुवारी न्हंय चिखली ते सांकवाळ देगेक उबे केल्ल्या बार्जींचो थंयचे नुस्तेकारांक त्रास जावंक लागला. फाटलीं 3 वर्सां मायनिंग बंद जाल्ल्यान बार्जी न्हंय कुशीक उबे करून दवरल्यात. बार्जी कळम लागून पिड्ड्यार जावंक लागल्यात. बार्जीच्या प्रदुशणान तिसऱ्यो कालवां मेळना जाल्यात. बार्जीची वेवस्था खंय तरी दुसरे कडेन करची म्हणून नुस्तेकार मागतात. दर्यान दुसरे पडना थिंगा आनी ते बार्जो बार्जो सगळे ते ऑयल बी सोडटा आनी ते स्क्रॅप चड जाला आनी ते सगळें कचरो बरो सगळो दर्या उडयले ते आतां आनी तेजेर तिसरे पडना 2 वर्सां सुमार तिसरे पडना हांगा. किती व्हडली कालवां पडटाली ते लोकांक कांय पडना कितेंच पडना. ती ऑयल पडा कळटा ऑयल बैल आहा ती दर्या दिसती पडटा उदकाचे आतां तितून कांयच पडना. आतां तिसरी बिसरी जाय ते आमी तिसऱ्या सदां आज्यानी काडली न्ही आमी तेचेर आहलो न्हू ते तिसऱ्यांचेर आहलो न्ही. गव्हर्मेंटान एक आतां दर्यान येवन सर्वे करची आनी ते सर्वे करून ते कितें ते जीव कित्याक लागून काबार जाता ते येवन चवकशी करची आनी तेजे कितें उपाय करपाचो. हे लोकांचे पोट न्ही ते पोटाक लायफ काडटात लोक आपले दिसपोट हें करून तिसरी काडून काबार केले तेणी तिसरी बिसरी कांय नाय. आमकां आतां ल्हान आसतना आमी तिसरी काडटाले आतां ते ऑयल बॉयल सोडून तेणी हें केलां आमकां. सगळे आतां वयल्यान लोक रावता आनी ती गार्बेज बी सगळें दर्यान सोडटा आनी ती दर्यान येता सगळी आनी ते वासाचे बीन तिसरी जायना दिसता. इतल्यान खबरांचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.